मुखारुबोराहुच्या आमची मुद्या favona favona fugia mohugan devaram ka ektai kelia favona stahana fugia mohugan devaram ka ektai kelia बापाचे खुदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवी आसूं. आवडीलो आयज आमी भाग्योन पेद्रू आणि पावलो हे धर्मदूत हांची दोबाचीक परब पाळटा. भाग्योन पेद्रू आणि पावलो दोगूय इगोर्ज मातेचे अखंड खांबे जरी असोत तरी बाबार्थान घट जरी चुकी तांचे ताई घडले चुकीचे बोगसणे मागून परत जेजूक परगटूंक तयार असले मनीस सादो मनीस पेद्रू तरी आसतना इगोर्ज मातेचो फुडारी म्हणून जेजून ताका नेमलो. पावलो जरी तर उत्सुक्त आसलो आपल्या मनान जेजूक ओळखूंक हुशार गिन्यानान पूण तीच हुशारकाय उपरांत ताणें दाखयली जेजूक दुसऱ्यांक परगटूंक. आयज ह्या दोगूय भाग्यवंतांची आमी देख घेवया आनी आमकांय तांची मजत मागुया. आयचे मीस आमी भेटयता जोआंव लुईस डिसूजा हाच्या आत्म्या पासत सोंपून गेल्यार आयज एक वर्स भरता. देवान ताका सासणेक सूख दिवं म्हणून मागुया. नेमिसाचे भेटेक आमी तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी स्वर्गीय देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाची दोन तोंडां चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. हे बसत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्गीय देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोनिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोनिया काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवाक सुनिचाराया. सर्गीय देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर बाबा बसत आमी तुका वखाणटा. जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या आस्पतार सोनिया देवा देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या वसऱ्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर पुर्वेदार देवा भाग्योन पेद्रू आनी पावलो तुज्या धर्मदूतांची दबाजीक परब समारंभूक आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मुन्यारीपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक बावटाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांत पाडूंक तूंच आमकां घोटायली. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सोबेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआवाच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो. ह्या सुदैवांक मारले म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हे खूब नासलोल्या उंड्याचे पोरवेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक दवरलो, बोणकोनींत घालो आनी चौगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे पोरवे उपरांत पोरचे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोनींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सोबा ताचे पासत थांबोन आसतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरचे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगा शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 साखळींनी बांदलोलो आनी प्राहेदार बोणकोनीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी ते खोट उजवाडान बोल्लें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगी उठ. तुयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांखळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोट्टो बांद आनी तुजो मांडो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावळें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणीन घडटा म्हूण तो नको आसलो, कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंत्तालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोकडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयनारार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका थाळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोतल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो.
जबाब सगल्या म्हज्या आकातांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. ताच्या सेवकां भोवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब सगल्या म्हज्या आकांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. दुसरें वाचप बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेली दुसरी चिटी वेळें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजरली बोळी कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर्विनेतीवन मनसुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येशण्यांक अंतरेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शिव वर्तमान पूर्ण पोटगोटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशियांनी ते आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिरवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगल्या नोस्टांतलो सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सोर्गींच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचें उतोरें. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. तूं खडप आनी हे खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमकोणाच्या दारवटे तिचे जैत व्हरचे ना. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोक्त मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा बडिनो, आमच्या गोंयांत इंडियेक संवसारांत जेन्ना इलेक्शनां जाता आनी ताचो निकाळ येवचो आसा त्या वेळार मोदें एक्झीट पोल म्हूण जाता, म्हणल्यार पब्लीक ओपिनियन, कोण उमेदवार जिखतलो हाचे विशीं भासाभास जाता. लोकांचें मन पळयता, सॅम्पल एके भशेन काडटा आनी थाराव घेता अमकोच जिखतलो. पब्लीक ओपिनियन. आयज जेजू असलेंच कितें पब्लीक ओपिनियन घेता.
मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदरता अशें पेद्रूक आनी शिसांक हेरांक विचारता. आनी लोक कितें कितें म्हणटा, लोकांचें ओपिनियन कितें तें ताका सांगता. कोण म्हणटा स्नान जातार जुवांव, हेरोदीन जुवांवाक मारलेलो, ताची तकली कातरलेली, घुमटी कातरलेली. कोण म्हणटा तो परत आयला म्हणून. कोण म्हणटा एलिजा येवचो आसलो म्हणून पवित्र पुस्तकान आदल्या करारान बरयलेलें आसलें. कोण म्हणटा प्रवादी जेरमायास ओ तांतलो एकलो. हे भाशेन हें पब्लीक ओपिनियन सांगल्या उपरांत जेजू खासगी प्रश्न तांकां घालता. तुमी म्हाका कोणसो म्हणटा? हांव तुमकां कोण? आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सारको आन्सर पेद्रू दिता. जायते कोणें पेद्रूचे आन्सर रॉंग आसताले, पूण हांगासर म्हाका दिसता ताका एक क्लास पडटली आसली. कित्याक हो जबाब ताणें दिलो तो खरो आसलो. आनी हो जबाब जेजू म्हणटा तुका बापान, म्हज्या बापायन हो तुका दिल्लो आसा, तुज्या मनान घातलो आसा. बाबडीनो हो प्रश्न घातलो तेन्ना लोकांचें ओपिनियन जेजू विचारता तेन्ना जायते फावटी लोकांच्या मनांतूय गैरसमज जाल्लो. सगळेंच लोकांक समजनासलें. तो लोक सादो आसलो थोडो. थोडे फावटी जेजू शिकयतालो हांव सोत, हांव वाट, हांव जिवीत. लोकांक समजनासलें. थोडे फावटी जेजू शिकयतालो आनी म्हणटालो हांव आनी बाप एकूच. हें कशें जातलें? हो जेजू शिकयतालो हांव म्हजेंच मांस आनी रगत तुमकां खावंक आनी पिवंक दितलो. हें मनांत वचनासलें. आनी जेजू विचारता लोक म्हाका कोण सोदता? पूण बाबडीनो जेन्ना पेद्रून हो जबाब दिलो, हो ताचो पर्सनल जबाब जालो. जायते फावटी आमी विचारता तेन्ना हो प्रश्न तर आमकां एक एकल्याक घातलो जाल्यार आमी म्हणटा जेजू कोण? थोडे जाण म्हणटाले जेजू म्हजो सोडवणदार. जेजू सोडवणदार म्हूण आमी जाणा. जीजस इज वन हू गिव्स अस अ सल्वेशन, सेवियर. पूण खरेंच तुजो सोडवणदार तो अशें तर आमकां विचारलें. हो जेजूनूच म्हटलें तर खरेंच हांव तुजो सोडवणदार. तुजो जबाब कितें? तूं जाणा तो मनांतलो न्हय, पूण तुज्या काळजांतलो जबाब कितें? हो जबाब कांय फावटी आगोड लागता. आनी खरेंच म्हजो सोडवणदार जाल्यार ह्या सोडवणदाराक हांव मानून घेतां, ताची शिकवण मानून घेतां, ताचें शिव वर्तमान मानून घेतां, ताणें हाडलेलीं तत्वां मानून घेतां, जाल्यारूच हो जबाब म्हज्यान दिवं येता तो म्हजो सोडवणदार म्हणून. पेद्रून हो जबाब दिल्या उपरांत जेजू ताका म्हणटा तूं खडोप. केफास म्हळ्यार खडोप. आनी हो पेद्रूक खडोप म्हणून पाचारलो तेन्ना म्हजी सभा, पवित्र सभा तुजेर बांदतलो. हे भाशेन जेजू म्हणून ताका म्हणटा तुका चावी दितलो, सर्गीच्या राज्याची चावी. चावी भाव भयणी तो कितें करता? बंद आसलेलें दार उगडटा. तुज्या हातान हांव चावी दितलो म्हणटा. म्हणल्यार हांव आनी हें दार धांवची ना, पूण उगडटा. तुंय आसले मनीस आनीक जायते जाण फारिजेव आसले, दुसरे आसले. जेजून तांकां म्हटलेलें कांय फावटी तुमी सर्गीच्या राज्यांत भितर सरना आनी दुसऱ्यांकूय सरूंक दिना. एके भाशेन दुसऱ्यांक तुमी दार धांवता. पूण पेद्रूक म्हणटा तुका हांव चावयो दितलो. संवसारांत तूं बांदशें तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें. म्हणल्यार तुवें दुसऱ्यांक उक्तें करूंक जाय हें दार भितर सरूंक. आनी बाबडीन तो पेद्रून केलें. जेन्ना तो जेजूक परगटूंक लागलो तेन्ना भियेन आसतना तो परगट्टालो अनभवार्थ्यांक, पेगन्स हांकां वो दुसऱ्यांक, जेंटायल्स सगल्यांक तांकां भितर घेवंक तो वावुरलो. जेजू कोण तो सांगूंक वावुरलो. आनी असली घोत ताची जाली. भाग्यन पावलूनय अशेंच केलें. जरी तर ताचें पयलें मन धांपलोलें आसलें जाल्यार ताणें मन आपलें उक्तें करून जेजूक सोडवणदार म्हूण दमास्कस वेतना वाटेक ताका हें सिद्ध जालें. आज हे दोगूय जाण भाग्यवंत आमकां उगडास करता आमचो पर्सनल जबाब कितें तें दिवंक. जेजू म्हाका आनी तुका होच प्रश्न विचारता, तूं म्हाका कोण सोदताय?
दरेकले आमी पर्सनल जबाब हो आमचो जेजूक दिवंक वावरुया. उबे रावया. आमचोच बाबा sobie mazar ucaria. Sot manta देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो आंकवार पिडेताय जल्मलो होस्कुरा ताका ताणें कस असले ताका उत्साह चडलो तमलांताक आनी किटलो तमेल्या मदें देंवलो तेचे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्गपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तिथं जीवन घालण्याची मुळशी करून घेतलो सत्माता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार भक्तांचे भक्तणी कुडीचें जिवन पावन सासणाचें जिवीत आमेन. सर्वेच प्रास इश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस प्रास सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाख बरें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. प्रार्थया. देव आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक हाडल्यांत त्या दाना बरोबर भाग्योन दंदुतां पेदरूची आनी पावलुची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावूं तिचे वरवीं खरे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिल वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व कल्याण सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोच बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या मान धर्मदुतांक वंदिता आमी पेदरून बाबार्द उचारलो सगल्या वतीन पावलून त्याच बाबार्दाची आमकां दिली समजणी पेदरून इस्रायलाच्या विस्वासी हिडांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली पावलून तुजो ताळो पोरजांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठायली शेकी त्याच बाबार्दाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा क्रस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन बावर्थाचो दूत परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नव जिविताचो उलो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतना आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नरी आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा शिवांव लुईस डिसुजा हाच्या आत्म्याची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलोय. जसो पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगाती भाग्यान धर्मितान स्वरूप काडून तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पेद्रो आनी पावलो दोगूय तर कांय फावटी असोक्त जाले तरी आसतना जेजूक आपल्या जिवितान साक्षी दिली. हेंच करूंक आमी आदारण करपा जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे समी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची
देवाचे पाप खातीर आमची कर देवाचे शरीर देवाचे शरीर ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी Simão Pedro Jezus म्हळें तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जेजून ताका जबाब दिलो तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर म्हजी सभा हांव बांदतलों प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्यां बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदांच तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलोल्या गवळ्यां खाल तुका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं सर परिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन करुया आंक F10 Tuzo mog sasnang tokpaco sorvespora, Tujia taci rufning sadunaka, Tuzo
तुजो मोग सासणांक तोकपाचो सोर्वेस पोरा तुज्या हाताचेर रोसणेक साडू नाका कोडपार आपली सोबा बांदल्या तिका हालोवंक कोणूच शकना आपल्या सोतान ती रावन दवरल्या तिका कसलांक कोणांक ताकना तुजो मोग सासणांक तोकपाचो सोर्वेस पोरा तुज्या हाताचेर रोसणेक साडू नाका तुजो मोग सासणांक तोकपाचो सोर्वेस पोरा तुज्या हाताचेर रोसणेक साडू नाका